सोनचे प्रदूषण जाता म्हूण लोकांनी रस्त्यार देवन बोवाळ घालो आनी सरकार धरून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जाग आयली। आतां सोनचे मायनिंग कंपन्यो पोल्युशन कंट्रोल करपाक म्हूण रस्त्या पासून येरादारी मेरेन परिस्थिती जाग्यार घालूंक पेटल्यात। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगिल्ले उपाय चालीक लावप सुरू जाला। रस्त्यार उदक मारप चल्लां, रस्त्याचे दोनूय वटेन नेट घालपाचें काम सुरू जालां। मात आतां सोनचेकारांच्या तकलेंत वेगळेंच घोळटा। आतां पोल्युशन उरले कडेक जॉबाचो इश्यू तकली वयर काडटा। गांवांत उदक दोतोर दिवप हें खंय मायनिंग कंपन्यांचें कामूच, तें दिवन खंय कंपन्यो उपकार करिनात। आमकां आश्वासन दिसलें न्हू, तुमचे कितें मागण्यो आहा त्यो तुमी एकदां आतां भितर पडलेले ते तुमी भायर येया, आमच्यो मागण्यो हे करता, पास करता म्हणून सांगलेलें। सीएमानूय सांगलेलें। आतां पळय हे नेट मारता, नेट मारून ते कितें धूल कमी जावपाचो ना। आमचे एक मागणी सुद्दां तेणी पास करूंक ना न्हू। मागणी म्हटल्यार आमच्या कामाचीच आसली मागणी। हे तेणी आतां पाणी ते हे डॉक्टर हे तेंच्यांनी दिवपाकूच जाय, हे तेंच्यांनी आमचे नश्ट केला न्हू। सोनचेकारांचे ट्रक चलतात, थंयच्या लोकांनी खंय मायनिंग कंपन्यां कडल्यान ट्रक घेतल्यात म्हूण चर्चा। सोनचेकार म्हणटात ट्रक कंपन्यांनी दिल्ले ना, तांणी खंय रिणां काडून घेतल्यात। हे आमकां कंपनी कितें म्हणटा आनी लोक तांकां सांगता कितें आमकां कंपनीन ट्रक दिला म्हणून। आमकां खंयच्याच कंपनीन ट्रक दिवना आनी आमी हे लोन करून ट्रक हाडलेले आसा आनी हे रुटाक नंबर दिता म्हणून हे आमकां नंबर दिल्ले आसा आनी हे कंपनी बेश्टेच सांगता आमकां ट्रक दिला म्हणून। आमकां हे मायनिंग चलता न्हू, आमच्या रुटाक घरा लागता म्हणून आमकां हे आमी ट्रक घेतलेले आसा। ते आमचेर सगळे आमी बँकेन लोन करून आमी रीण काडून आमी ट्रक घेतला। खंयचे मायनिंग आमकां ट्रक दिवना। आतां गोवोरमेंट घालता आनी कोण घालता मायनिंग डिपार्टमेंट कितें कोण लिडर कोण आहा ते तुमकां ट्रक दिला हे दिला, सगळी फटींगपणां ह्यो। आमकां कोणी कंपनी ट्रक दिवना आमकां, आमी सगळें लोन करून ट्रक हाडला। आमचे मेन डिमांड्स आसले कितें उदकाचो मेन प्रश्न आनी परत जॉबाचो दोन हे आनी ते अजून एकूच सेटलमेंट करूं ना तेंच्यांनी। दोतोर आमकां झेलीन उडयल्लो पळय तो एकूच दीस येयल्लो ना कोण ना दोतोर बी कोण ना। आतां जॉबाच्या नांवान रस्त्यार देवपाची भाशा चल्ल्या। आमचे डिमांड कांयच फॉलोअप करूं ना, गोवोरमेंटान करूं ना आनी सरकारान करूं ना। आमकां आमी भितर पडले 10 दीस तेन्ना आमकां सीएमान आश्वासन दिल्लें कितें म्हणून डिमांड आमचे पास करता म्हणून। आमची मिटींग घेता म्हणून आमची मिटींग जावना, कांयच जावना आमचें आनी सीएमाच्या आश्वासनान भायर सरले आमी आतां कॉन्टेक्ट केला, आमचे कॉन्टेक्ट ते आमकां कांय रिप्लाय दिना कोण गोवोरमेंट कांय सांगना आमकां। आनी आमी म्हणटा कितें तुमी आमकां सांगना म्हणजे आमी कशें आमी परत रस्त्यार येतलेत, आमी डिमांड पास करिना आनी परत रस्त्यार येतले आमी। आतां फाल्यां मिटींग आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची गोवोरमेंटाची, ती मिटींग आहा तरी आमी परत रस्त्यार येतले आमी। धुल्लो कमी कांय जावचो ना, ते फक्त कित्याक गोवोरमेंट दाखोवन बसयता कोण कंपनी जी मायन डिपार्टमेंट आहा न्हू ती कोणा सरकार दाखोवन बसयता कित्याक आमी खंयचे नेट मारतले खंयचे आनी हे ते करतले अशें दाखोवन धुल्लो कमी जातलो म्हणून। ते नेटा वरसून धुल्लो वयतलो पळय, घरान वचपाक धुल्लो वयतलोच तो, ते कांय हे ना भितरचें। आनी आतां एक सांगता कितें आमी फक्त हे सरकाराक हांव एक सांगता कितें सरकारूय आहा तो मायनिंग जे जगता आनी मायनिंग सरकार जाय। तांकां गांवाचे विशय गांवाचे कांय पडलेले तांकां ना, कोणा सरकाराक एकूय आनी फुलफील कांयच जावना डिमांड आमचे। परत आमी रस्त्यार येतलेत। आमचे डिमांड जर 5 मेन आमचो पॉयंट कसलो आहा जॉबाचो पॉयंट मेन आमचो जॉबाचो। लोकांच्या बोवाळा उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी सोनचेर रस्तो रूंद करप, धुल्ल कंट्रोल करपाक रस्त्याच्या दोनूय वाटेन नेट घालप असल्यो गजाली करपाक सुरू केल्या। फाटले 10 दीस जाले सोनचेच्यान मिनाचो ट्रान्सपोर्टच बंद आसा। आतां परिस्थिती जाग्यार पडटा अशी पळोवन जॉबाची मागणी तकली वयर काडटा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार।